फाटल्या 2 वर्सांच्या कोविड काळांत सर नेमकें भुरग्यांच्या नदरेंतल्यान कितें लुकसाण जालां आनी ते कशें रिपेर करूं येता ह्या येत्या शिक्षणीक वर्सांत? खरें म्हणल्यार 2 वर्सांत चडशे दीस भुरगे शाळेंत पावलेच ना, स्कुलांत पावलेच ना आनी जें जालें तें सगळें ऑनलायन जालें. शिक्षकय आपल्या दृश्टीन प्रयत्न करून तांकां ऑनलायन शिकयताले आनी भुरगे थोडे शिकताले पूण तांकांय कितल्योश्योच अडचणी आशिल्ल्यो. कोणाक नेटवर्काचो प्रॉब्लेम, कोणाक कडेन मोबायल सेट ना, स्मार्टफोन जो जाय पडटा तो, अश्यो अनेक अडचणी आशिल्ल्यो आनी ह्या अडचणींतल्यान 2 वर्सां आमी काडलीं. ह्या 2 वर्सांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार भुरगो 2 वर्सां शाळेंत एका जाग्यार बसपाची ताका जी संवय आसूंक जाय आशिल्ली ती ना. त्यामुळे भुरगो मातसो चलबिचल जावपाची शक्यता आसा. त्यामुळे ताका सांबाळून घेवन कशें ताजें लक्ष केंद्रीत करचें हाजे कडेन लक्ष दिवपाक जाय. दुसरी म्हत्वाची गोश्ट आसा ती भुरगो घरा कडेन कसो शिकतालो आनी कितें करतालो हेंय आमकां कोणाक तशें खबर ना. पूण एक शक्यता अशी आसा की भुरगो वाचन करतालो काय ना, त्यामुळे ताका वाचन करपाची, पाठ्यपुस्तकांतले धडे वाचपाची, पाठ्यपुस्तकांतले जे कंटेंट आसा तें वाचपाची ताका संवय लावपाक जाय. आनी अत्यंत म्हत्वाचें म्हणल्यार गेल्ले 2 वर्सांत समज अंदू भुरगो तो 7वेक आसा, 5वी 6वी 2 वर्सां तो स्कुलाक येवना जाल्यार 5वेच्या काही संकल्पना ज्यो आसा त्यो ताका अस्पश्ट जाल्ल्यो आसतल्यो, तश्यो 6वेच्योय काही संकल्पना ताका अस्पश्ट जाल्ल्यो आसतल्यो आनी अशे तरेन तो 7वेक पावता. आनी म्हणून ताजी ही बुन्याद घट जावपा खातीर हांव फक्त उदाहरण दिलां ताच्या 7वेच्या भुरग्याचें, पूण प्रत्येक वर्गांतल्या प्रत्येक टिचराक आपल्या विशयांत फाटल्या 2 वर्सांचे जे कॉन्सेप्ट आसा ते कॉन्सेप्ट तांकां क्लियर जावपा खातीर मदत करची पडटली. ही एडिशनल जबाबदारी प्रत्येक शिक्षकाची.